नमस्कार इश्टानो. फाल्यां 30 मे शेनवार आमचे गोंय घटक राज्य दीस म्हटल्यार गोवा स्टेटहूड डे. ह्या दिसा गोंयाक स्टेटहूड मेळ्ळी. सो ह्या संदर्भान आमचे इनफ इज इनफ गोवा जस्टीस फर्दीन रिबेलो सर हांच्यांनी आझाद मैदान बूक केल्लेलें. अप्रुवल बीन जाल्लेलें, बुकींग बीन जाल्लेलें, पेमेंट जाल्लो. पूण जेन्ना अचकीत जशें इन्फॉर्मेशन स्प्रेड जावपाक लागली की इनफ इज इनफाची मिटींग आसतली म्हणून आझाद मैदानाचेर गोवा स्टेटहूड दिसा पॅनीक पसरलो सरकारा मदीं आनी CCP मार्फत जी परमिशन ग्रांट जाल्लेली ती विड्रॉ केली. आनी कितें दिवे लायता खंय आझाद मैदानाचेर कसलें तरी एग्जिबिशन दवरलां. गोंयचो एक महान सुपुत्र आनी महान म्हणपाक कारणूय आसा. गोंयान जस्टीस रिबेलो सरा सारके चड लोक ना, चड ना खंय, तेंच्या सारके कोणूच ना. रिजन बींग ते आमदार जावन गेला पयलीं, तेज्या उपरांत जज जाले, तेज्या उपरांत देशाच्या सगळ्यान व्हडल्या कोर्टाचे अलाहाबाद हायकोर्टाचे चीफ जस्टीस जाले. आनी एक गोंयकार असो आसा जाल्यार सांगचो कोणी. गोंयान सोडूनच दिया, अशे कितल्या राज्यांनी, भारताच्या राज्यांनी अशे सामके एकदम महान मनीस कितलेशे आसतले. जज जावन मागीर पॉलिटिशियन्स जातात. पूण आमचे जस्टीस सर पयलीं MLA जाले, ते सोडले, मागीर जज जाले, मागीर चीफ जस्टीस जाले आनी आतां गोंयाक लागून वावुरपाक परत येयल्लेले आसा. असल्या लोकांच्या फाटल्यान रावचेच पडटलें न्हू आमकां. वांगडाय रावूंक जाय, पूण लेट हीम लीड, कित्याक असले महान लोक चड ना. सो आमी तेंच्या वांगडा आसात, फाटल्यान रावतले खांबे कशे तेंकां सपोर्ट करपाक. मागता तुमीय करा. पूण कमींग बॅक ऑन फाल्यांचो जो 30 तारखेचो जो प्रोग्राम फिक्स केल्लो तो जालें कितें, परमिशन दिलें पयलीं, मागीर काडून घेतले. आमचो उद्देश कितें आसलेलो, गोवा स्टेटहूड डेयाक थंयसर एक प्रोग्राम जातलो, सरकाराक सांगपाक की तुमी जे कितें धंदे चलयला ते उपकारचेले ना, तें मान्य ना आमकां, हें सांगपाक लागून. पूण मिटींग डिक्लेअर करनात फुडें तेंकां ती मॅसेज पावली म्हणून तेंच्यांनी हो प्रोग्राम कॅन्सल केलो, परमिशन विड्रॉ केली. पूण प्रोग्राम कॅन्सल जावंक ना इश्टानो. आतां तोच प्रोग्राम वर्च्युअल जावपाचो आसा. वर्च्युअल म्हटलें कितें, यूट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर, सोशल मिडियाचेर. तेंचे परमिशन जशें विड्रॉ जायना, इनफ इज इनफ गोवान आपलो यूट्यूब चॅनल लॉन्च केलो. काल दनपार म्हटल्यार लॉन्च केलो आनी आयज दनपार म्हटल्यार 2,500 सबस्क्रायबर्स जाले. आजून त्या चॅनलाचेर एकूय व्हिडिओ पडोंक ना इश्टानो. हेजे वयल्यान तुमी विचार करूं शकता कितलो राग आहा तो गोंयकारांक. आतां ह्या चॅनलाचेर फाल्यां लायव्ह स्ट्रिमींग जातले. तो जो प्रोग्राम 30 तारखेक जो आझाद मैदानाचेर शेड्यूल केल्लो तो आतां ऑनलायन आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटलो. गोंयानूच न्हू, देशभर खंय जगभर आतां पळोवपाक मेळटलो. सो तुमकां सगळ्यांक मागता इश्टानो, ऑनलायन फाल्यां लिंक तुमकां सगळ्यांक पावलाच आसतली. प्रत्येक ग्रुपान पेनेट्रेट जावपाचे अशी मॅसेज घातलेली आसा. इवन देन जर लिंक पेनेट्रेट जायना, पावना जाल्यार गांवांत थोडे लोक तरी आसतले, काहीशे लोक तरी आसतले जे इनफ इज इनफाच्या संपर्कान आसा, तेंचे कडेन तरी ही शुअर शॉट पावतलीच लिंक. सो लेट्स वर्क ऑन डिसेंट्रलायझींग. लेट्स डिसेंट्रलायज. जाणटेल्यांक बीन तितले मोबायल सेवी आसना, टॅक्नोलॉजी सेवी आसना. सो डिसेंट्रलायज करून आमी एक फिक्स जाग्याचेर, जे कम्युनिटी एरियाज आसता, ज्या जाग्याचेर लोक मेळटात, जात्रा जाता, मिटिंग्यो जाता, अशें कितें जर कॉमन एरियाज आसा जाल्यार थंयसर पब्लीक विविंगाक लागून कोणी तरी फुडाकार घेवचो आनी थंयसर पब्लीक विविंग म्हटल्यार लोकांक दाखोवपाक लागून थंयसर अरेंजमेंट करची. कितें जाय पडटा, एक प्रोजेक्टर जाय पडटा, एक लॅपटॉप जाय पडटा, प्रोजेक्टरा वांगडा स्क्रीन येतलीच आनी एक स्पिकर जाय पडटा. ते जाणटेल्यांक बीन सांगचे, आयजूच सांगा तुमी सगळ्यांक, एका कॉमन जाग्याचेर प्रोजेक्टर लावन पब्लीक स्क्रिनींग करया आमी.
जर देशाचे आमचे प्रधानमंत्री आपली मन की बात पब्लीक स्क्रिनींग करूं शकता जाल्यार आमच्या गोंयचो जो महान सुपुत्र आसा जस्टीस रिबेलो सर तेंचें भाशण आमी पब्लीक विविंगान दवरया न्हू, सगळ्यांक पळोवनी, जाणटेल्यांक बिणटेल्यांक जांकां मोबायल तितलो सारको धड वापरूंक कळना तांकां ही मॅसेज प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावप म्हत्वाची आसा. तेच्याच वांगडा जितले लोक लायव्ह पळयतले ते लायव्हाचो थंयसर नंबर तर दिसता, आंकडो दिसता, हो नंबराचेर BJPचो डेफिनेटली लक्ष आसतलें. आनी BJPचें म्हटलें काय BJP वाल्यांक मागता तुमीय पळया, कित्याक निमाणो प्रश्न आहा तो गोंयचो आनी आमकां प्रथम गोंय, प्रायोरिटी इज गोवा. आनी तुमकां, आनी तेकाच लागून आमकां खेद आहा आनी कंप्लेन आहा, तुमकां गोंय प्रायोरिटी ना, तुमकां गोंय सेकंडरी आहा, तुमची प्रायोरिटी तुमचो पक्ष. आनी तेका लागून तुमचो पक्ष जेन्ना गोंयची वाट लायता तेन्ना तुमकां वायट दिसना, कित्याक तुमकां दिसता तर पार्टेचें तरी बरें जाता म्हणून. पूण पार्टी तुमकां चड दीस पोसचली ना, लक्षान आसूनी. तुमचे जे लिडर्स आसलेले पळय तेंचेरूच खोट पडलेली आहा, लक्षान आसूनी. आदलो आमचो मुखेलमंत्री आयज पक्षानूय ना. विचार करा हेजेर इश्टानो, विचार करा. बट कमिंग बॅक ऑन टुमॉरोज प्रोग्राम, आमकां सगळ्यांक मातशी आमची ऑर्गनायजेशन स्किल्स जी आसा पळय ती मातशी रिप्रेझेंट करची पडटली ह्या सरकाराक, की आमी फक्त तुमच्या विरुद्ध राग अशें मनान धरून ना, आमी तेजेर एक्ट करतले. आमी तेजेर एक्ट करतले जशें आमकां जस्टीस रिबेलो सर जे इनिशिएटीव घेतले ते इनिशिएटिवाक सपोर्ट करून, पब्लिसायज करून, ऑर्गनायज करून तेंची मॅसेज गोंयांत काना कोपरा पावय पर्यंत आमी इनिशिएटीव घेतले. आनी हे इनिशिएटीव फक्त जस्टीस रिबेलो सराच्या आयडियाक न्हू किंवा उतराक न्हू, कित्याक तर आमचें गोंय आमकां राखपाक जाय म्हणून. आनी ते महान सुपुत्र आतां ते करपाक देंवल्लेले आसा आनी आमी त्याच्या वांगडा रावतले, त्याच्या फाटल्यान रावतले. आनी तेंचे जे उतर आसा आनी तेंची जी जिद्द आसा पळय ती आमची आसा. आनी ह्या सरकाराक ती मॅसेज पावोवपाक जाय. आनी फक्त ह्या सरकाराक न्हू, हेच्या फुडें जेंची कोणाची सरकार येतली पळय तांकां हो मनान भंय आसपाक जाय की तुमी जर निवडून येता आनी तुमकां जर ही जनता निवडून हाडटा, तुमचे किंवा तुमच्या पक्षाचो उद्धार करपाक न्हू, पूण गोंयचो आनी गोंयकारांचे राखण करपाक आनी वेलफेअर करपाक. पावोया ही मॅसेज इश्टानो. 2 थिंग्स. 1, फाल्यां ऑनलायन जातली ती मिटींग, जी मेगा मिटींग आसलेली ती सभा. दुसरें, आमी डिसेंट्रलायज करया, हो आमी इनिशिएटीव घेवया. जस्टिसाक आनीक काम वाडोवया नाका. आनी पब्लीक विविंगाक लागून एक प्रोजेक्टर, स्क्रीन, लॅपटॉप आनी स्पीकर घालया आनी आमच्या गांवच्या लोकांक एकठांय हाडया आनी दाखोवया. करया हे इश्टानो, विचार करा. देव बरें.